नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोमकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमच्या मुखार घेवन येता त्यो साश्टींतल्यो खबरो. साश्टींतल्यो तुमकां खबर आहा की साश्टींतल्यो सगळ्या काय व्हडली जर खबर आज खंयची आसत जाल्यार ती आमच्या बाणावली जिल्हा पंचायत पोस्ट वेंचणुकेची जो निकाल आसा ती. कारण अशी जिल्हा पंचायत पोस्ट वेंचणूक ही खरी सादी वेंचणूक अशें म्हणटात, पण ह्या फावटी आम आदमी पार्टी जाका इंडिया अलायन्साचो पाठिंबा मेळिल्लो विरुद्ध बाकी सगळे एकठांय जावन ही आमची वेंचणूक लढयल्ली. आनी आज आम आदमी पक्षाचो जो जोझफ पिमेंता आसा ताणें जवळपास 3048 मतांची आघाडी घेवन तो जिखून आयिल्लो आसा. गौरांग, ही जर सगळी पळयली, कारण आमी एक फाटले 5-6 दीस हाजेरूच चर्चा करतले आनी अशें दिसतालें की आमकां एकलो मनीस वर्सेस बाकी सगळे हे अशें एक पिक्चर तयार केल्लें. सो आजचो रिजल्ट कितें सांगता तातूंतल्यान? मेन म्हणल्यार आजचो रिजल्ट जशें कॅप्टनान वेंझीन सांगलें जावं तांच्या सगळ्या लिडरान सांगलें की आपल्याची कामाची पावती, आनी तो पयलीं सांगतालो की आपल्या कामाची पावती आपल्याक मेळटली. पळयल्यार अशें दिसून येता की ही वेंझिल्ल्या कामाची पावती म्हणजे ताणें जी मॅडिकल फिल्डांत जर आसूं जावं एज्युकेशन हातूंत भितर आसूं, भुरग्यांक कोचिंग करपाचें आनीक फुटबॉलाचें सगळें मेळून पळयल्यार ताणें जें एक सिस्टम ते बाणावल्याक हाडली, एक न्यू बाणावले तयार करपाचें केलें, ते हाची ताका पावती पडली. आनी सिस्टमॅटीक प्रचार, आपल्याल्या कार्यकर्त्यांचेर विश्वास आनीक कार्यकर्त्यांक गायडन्स आनी आम आदमी टोटल जे म्हणजे कशी प्लॅनिंग केल्लें तो थंय विजय जालो. आतां फॉर एग्जाम्पल तूं जर म्हणलें रॉयलाक इतली मत पडिल्ली, कमी मतां जाली. हांव सदां म्हणटालो की रॉयला तेन्ना रावयलें तें सिम्बॉलाचेर रावयलें. पयले खेपेर ते इंडिपेंडंट आशिल्ले. सो पयले खेपे जेन्ना रावयलें तें आम आदमीचेर रावयलें, दुसरे खेपे रावयलें तेन्ना काँग्रेसीचेर रावयलें. सो तेन्ना ताचे कडेन तो सिम्बॉल नाशिल्लो. सो ही तांकां आनी तांचे एक्सपेक्टेशन ते म्हणटात की आमचे एक्सपेक्टेशन तरी आसतना तांकां एक्सपेक्टेशना भायर चड मेळ्ळी. आमचे फकत जे आयकुपी आसात तांकां म्हायती मेळची म्हणून ही म्हायती जावं. ह्या हातूंत 4 उमेदवार उबे राविल्ले, तातूंतले भितरले आम आदमी पक्षाचे जोझफ पिमेंता हाका 5672 मतां पडल्यात. तांचे ओपोजीट जांकां आलेमांव कुटुंबाचो तेंको मेळिल्लो ते ग्रेफन्स फर्नांडीस हाका 2623 मतां मेळ्ळ्यात. रॉयला जे फाटले सेकंड उमेदवार आशिल्ले, म्हणजे दुसरे हरपी उमेदवार रॉयला आशिल्ले आनी जे ताणें काँग्रेसीचेर फाटले खेपेक इलेक्शन लढिल्लें आनी आतां इंडिपेंडंट गेले, ताका 1840. आनीक चवथो इंडिपेंडंट जो आसा फ्रँक फर्नांडीस ताका 276 मतां पडिल्लीं आसा. एक सद्याक हे जातालें की जोझफ पिमेंता म्हणटा तो बाणावलेचो न्ही, ताका लागून ताका बाणावलेचे लोक मत मारचे नात. पूण जर सगळे जर पळयले जाल्यार बाणावलेचे जे 11 हे आसात वार्ड आसात, तातूंत भितरले 2च वार्डाक भितर हो आमगेलो तो ग्रेफन्साक लीड मेळ्ळ्या. बाकीचे 9 हातूंत भितर आमचो आम आदमी पार्टीचो तांची कशें आशिल्लें. आतां तुका तांगेलो लास्ट टायम आशिल्लो तो बाणावलेच्यान जिखिल्लो, थंय तांणी ताचे खातीर काम केलें. दुसरें ना, पूण तो बाणावलेचो आशिल्लो, तो बाणावलेचो आशिल्लो, पूण त्या लोकांनी ताचे खातीर काम केलें आनी ही सगळी मतां पडली. ती जी 2 हातूंत सुद्दां पडली पळय ती सामकी कमीची लीड. सो जेन्ना फस्टूच 36 मेळ्ळ्या आनी एकादूक सामकी कमी मेळ्ळ्या. फस्टूच बाणावले जेन्ना आयलें, कावंटींग जालें, सेकंड रावंडाक जोझफ जवळ जवळ 700 मतांची लीड घेवन आशिल्लो. म्हणजे तेन्नाच ह्या लढतीचें पिक्चर क्लियर जाल्लें की जोझफ जिखता. जी मुखार ताणें वार्का, कारमोणा, केळशे आनीक तुगे हांगा ती लीड घेतली पळय ओर्ले, ती आनी मागीर कोण धरपाक लागीं पावलो ना. 3000 मतांनी जिखप म्हणजे हे जे 2 कॅन्डिडेट उरल्या, तिनूय कॅन्डिडेटाले एक केल्लो ते तेजे मेरेन पावना. तरी म्हाका दिसता 1000-1500 मत कमी पडटा हांगा. सो तेजी क्लीन स्वीप म्हणलें जाता की डिवायड जावन मत गेली आनी हें जालें, तशें न्ही. आमी हांगा हे मतदान जावचे पयलीं जॉन्सन फर्नांडीस म्हणटा जो हे घेतिल्लो आमी वर्किंग प्रेसिडेंट आबाचो, आनी तो म्हणटालो की ह्या फावटी जो लोकां भितर मूड आसा तो अलायन्स हाजो जो मूड आसा तो अजून कायम आसा आनी ताजो फायदो हाका मेळटलो. आनी आजचे जर रिजल्ट पळयल्यार तो खरो दिसता. म्हळ्यार अजुनूय बाणावलेचो लोक अलायन्साचे तो जो तांचे भितर एक माहोल जाल्लो तातूंतल्यान अजून भायर गेले नात. ते आतां ताजो तांकां फायदो जालो, डेफिनेटली फायदो जालो. सामको अलायन्साचो फायदो जालो. तो जो कसो शेअर आतां ते मोठ्या प्रमाणात बाणावलेचे भायर सरले. लास्ट टायमाच्या हे खेपे 14% मतां चड जाल्लीं. लास्ट टायम 36 जाली, हे खेपे 52
12% वोटिंग जाल्लें आनी ताजोय फायदो तांकां मोठ्या प्रमाणात जालो. लोक भायर सरले, तांणी आपले कार्यकर्त्यांक भायर काडले. काल म्हाका दिसता तूंय भोंविल्लो बाणावले. थंय पळयलें जाल्यार अशें दिसतालें की बाणावले पंचायतीक जेन्ना वोटिंग सेंटर आसा थंय सुद्दां दुसरे हाचे कॅन्डिडेटाचे टेबल नाशिल्ले आनी आपाच्या टेबलां प्रत्येक बुथार आशिल्लीं. हें एक थंय तांचे अनऑर्गनायज हें उरलें तांचें अनऑर्गनायज आनी आपाचें ऑर्गनायज सेक्टर आनी आपण लास्टाक मागीर जेन्ना 3 बीन जालें तेन्ना कोण उरल्यात हें पळोवन सगळे लोकांक हांव त्याच मुद्द्याचेर येवपा लागतलो की हे आपण ह्या फावटी सामकी सादी झेडपी हे आसून सगळे गोंयचे लिडर हाडून थंय बाणावलेक दवरिल्ले आनी ते बाणावले प्रत्येक जाण पळयताले तांकां प्रत्येक एकले एक बूथ दिल्लो आनी जे बीजेपीन 50 प्रमुख केले तशें हांगा हे लिडर बसून ते प्रत्येक हातूंत भितर कितले जाणां आयल्यात कितले जाणां उरल्यात ते सगळे पळयताले आनीक ना जाल्यार मागीर त्या लिडराक धाडून लोकांक भायर काडले. सो हाका लागून एक ऑर्गनायज्ड हे आमचो कितें प्रयत्न आनीक हे सगळे बाकीचे ओपोजीट आशिल्ले सामके विखुरिल्ले आशिल्ले ताजो फायदो जालो. ताजो फायदो जालो कित्याक आपल्यालें तशें काम आशिल्लें थंय. म्हणजे मेन म्हणजे म्हाका दिसता कॅप्टन वेन्झी विएगास आसा ताजें हें काम आशिल्लें आनी ताणें कशें केलां की बॉसींग न्ही ही इज फ्रेंड कळ्ळें तुका. तो प्रत्येक मतदाराक आपूण जावन हें करता की दुसऱ्याचेर आपल्याले हाजेर हें करना. तो आपूण तांकां वचून मेळून थंय ते वाड्यार प्रत्येक वाड्याचे प्रॉब्लेम कशें आसा हें ते सॉल्व करता. ते ताका लागून ही चड मतां जाली. आनीक मुद्दो बाणावली म्हणून ताका लागून एक मुद्दो येतालो तो आलेमांव कुटुंब. आनी आलेमांव कुटुंब म्हणजे एक तेंपार आलेमांव कुटुंबाचो उतर म्हळ्यार बाणावलेकाराचें उतर अशे तरेची एक सामकी इमेज आशिल्ली बाणावले भितर. ह्या फावटी चर्चिल आलेमांवाचो चलो आमचे सावयो ग्रिफन्सा बरोबर आशिल्लो. चर्चिल आलेमांवाचो पुतण्यो वरन आलेमांव रॉयला बरोबर आशिल्लो. आनीक ताणें असं हें केल्लें की हे आमकां काँग्रेसीचे विरोधी आमचे काँग्रेसीचे हाजेर अन्याय जाला आनी काँग्रेसीचे आमी जे आसात सपोर्टर आसात ते सामके तांकां राग आयला आनी तो राग ह्या इलेक्शनाक दिसतलो म्हण. हातूंतल्यान एक आतां आज हांव चर्चिला कडेन वयतालो. चर्चिला वयतले तुजें रिएक्शन कितें तो लोकांक जाय ते लोकांनी केलें अशें तो म्हणटा. आनी तो म्हणटा आपूण ह्या इलेक्शनाक पडलो नाशिल्लो कारण ज्या फाटली हाका जेन्ना झेडपीच्या जेन्ना हो आपलो मिनीन द बानार हो पडलो तेन्ना साकून आपल्याक कळ्ळें ताका लागून आपूण झेडपीच्या हातूंतल्यान झेडपी तो म्हणटा की पक्षाच्या चिन्हाचेर लडपाक जायना ती इंडिविज्युअल हाजेरूच लडपाक जाय आसता तरी आसा. पूण तरी आसतना एक आमी गोश्ट विसरपाक शकनात की चर्चिलाच्या चल्यान हाका आमच्या ग्रिफन्साक सपोर्ट केल्लो आनी उक्तो येवन सपोर्ट केलो. सो हे जर पळयलें जाल्यार आलेमांव कुटुंबाची एक जी क्रेज आशिल्ली किंवा जे वर्चस्व आशिल्लें देंवता काय दिसता. एक सांग तुका लास्ट काँग्रेस हांगा जिखून आयला तो 1999 हय जेन्ना चर्चिल जिखून आयलो ताजे फाटल्यान ताजे फुडले जे इलेक्शन जालें तेन्ना साकून पयलीं ताका मिकीन 2दा हें केलो. मागीर मिकीन ताजी चलयेक डिफीट केली. मागीर परत चर्चिल आयलो कायतू जालो. कायतू चलयेक डिफीट केलें. मिकीन 2दा चर्चिलाक हें केलो. मागीर चर्चिल परत जिखून आयलो पूण तो एनसीपीच्या जिखून आयलो. हय आनी ह्या इलेक्शनाक परत पडलो. सो जो आनी ह्या इलेक्शनाक काँग्रेस थर्ड आशिल्ली. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसा तो थर्ड उरलो ना. पूण हांव ते म्हणना काँग्रेसीच्या परस चर्चिल आलेमांव कुटुंबाचो जो एक दरार आशिल्लो किंवा जो ताका वजन आशिल्लें तें देंवला काय म्हणून. बाणावली म्हणलें न्ही जाल्यार कोणाच्या मुखार येतालो तो चर्चिल येतालो. कळ्ळें. ताजे नंतर आलेमांव म्हणटा तें नांव येतालें. चर्चिल म्हणटा तें येतालो. पूण आतां जर पळोवपाक गेले फाटले कांय वर्सांचे हें जर पळोवपाक गेले जाल्यार हळू चर्चिलाचें जें क्रेज होल्ड आशिल्लो जावं क्रेज आशिल्लो तो देंवत रावला. आनी तूं सांगता तशें आतां आलेमांव कुटुंबाचेर जर सांगपाचें जालें जाल्यार तो सामको हातांतल्यान सुटला बाणावले मतदारसंघ. आनी वेन्झी विएगासाची ताणें आपली पकड सामकी मजबूत केल्ली आसा. आयचो रिजल्ट तर सामको हें आसा की ताजी अशी पकड मजबूत जाल्ली आसा 3001 झेडपी कॅन्डिडेटान 50% वोट काडून 52% कितें वोट काडले तांणे आनी तो जिखला. सो हाजे वयल्यान क्लियर जाता की ती पकड तांची लूज जावपाक लागली आनी वेन्झीन आपलें प्रस्त हांगा बाणावलेचेर स्थापीत केल्लें आसा. सो हातूंतल्यान एक निश्कर्श काडपाक येता की आतां बाणावली बदल्ल्या. बाणावली एक वेगळे आतां एक नवी राजकीय शक्ती तयार जाता. ती म्हणजे ती एक तर आप म्हणया किंवा आमी संघटीत शक्ती ही तयार जाता.
अशें म्हणप शक्य आसा काय म्हणून? 100%. इवन आमी आपाचे सुद्दां म्हणल्यार कांयच फरक पडपाना ताका भितर, कित्याक कारण आपान तशें ताणें वेंदी जेन्ना खंय वतालो तो आपच म्हूण काम करतालो. हाजे पयलीं ताणें झेडपीच्या इलेक्शनाक ताका नावेली दिल्लें. सो तो नावेली तो काय लिडर तांचो न्ही. ताणें थंय ती जी वळख नाशिल्ली ती एक फेस आशिल्ली तांचे कॅन्डिडेट ती 200 काय 300 मतांनी पडिल्ली. ताजे नंतर तो परतो त्या बाणाला हेंजलाक निवडून हाडले ताणें फर्स्ट तांचो आपाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह. ताजे नंतर वेंदी आपूण जिखलो आनी आतां ताणें परत निवडून हाडला. एक आज सांजावाची परब आनी आमगेलो पेले जाणें रेफरन्साक सांजावा दिसा म्हणटा हॅपी फिस्ट आसा हॅपी रिजल्ट लागता. सो ते कितें हें जालें काय म्हणटा पेले बिले आतां आसा काय जाले गेले? ते कालच्यानच म्हाका दिसता सारकें नाशिल्लें थंय, ताका लागून थंय चड हें जालें. म्हणजे तेन्ना हांव तुका सांगता कितें तांचे टेबल सुद्दां बाणावले पंचायतीक तांचे टेबल नाशिल्ले आनी दुसरे वटेच्यान हांचे प्रत्येक बुथार टेबल आशिल्ले. सो आनी एक म्हाका तातूंत भितर तुका सांगपाक जाय, पेले आसा पेले नासा, पेले थंयच उरतलो तो खंयच्यान खंय वचपाना, ताका वॉटर स्पोर्ट्स चलता म्हळ्यार तो थंय उरतलो. तो ते प्रत्येकाली मनशाली सपोर्ट करपाचें आसा, पूण तांचे कडेन तो सपोर्ट जालो ना. थोड्याक दिशिल्लें की आमी हाका धरून ताजे खानार धरून बंदूक मारताले ते ग्रेफन्स जाले. तांकां जाय आशिल्लें की हो जर आयलो किंवा रॉयला आयले हे सामके चिकटून उरतले. तो तिसरो जर ग्रेफन्स आयलो व्हडलो जाल्यार 1.5 वर्सां वतलो आनी आपल्याक एसेंब्लीक थंय आपूण जिखून हाडला अशें म्हणून हें जालें. सगळ्यांक ते प्लॅन फसले. दुसरे वटेच्यान वेंदीन एक बरो स्टेटमेंट केला की तो म्हणटा तुमी कोण आपल्या बरोबर नाशिल्ले ते आयचे दिसा आयज जालें, रिजल्ट जालो, सगळे विसरून वचत. सो हेट पॉलिटिक्स, रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणतो आपण करना, तुमी आपल्या बरोबर यात. आनी आज आनी एक सगळ्या काय सर कॉमेंट जर आमकां लक्षवेधक अशें कॉमेंट केलो तो म्हणटा आमकां अमित पालेकराक. हय तो म्हणटा की मोदी परिवार थंय वयर सोंपलो हाजे आमच्या लोकसभे वेळार ह्या झेडपी हातूंत चर्चिल परिवार परिवार सोंपलो म्हणटा. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. आमी म्हणटाले की बाणावले ह्या मतदारसंघाक असो सामको टेकन फॉर ग्रांटेड कोणें घेवपाक जायना अशें आमी सांगताले. आनी आजच्या रिजल्टान ते परत हें केलां. आनी सामकें ह्या हातूंतल्यान एक आमकां नमूद करचें अशें दिसता की आतां गोंयाक जे आमी अलायन्साचे जे वारे आसा ते गोंयच्या लोकांक जाय हें पटपाक लागला. हे ह्या रिजल्टान दाखयला. सो सगळ्यांनी आतां फुडले जेन्ना विधानसभा जाता तेन्ना हे एक लक्षाक धरून लोकांचे कल खंयच्यान आसा तो पळोवपाक जाय. ह्याच हाजेर आमी सगळी आमची ही चर्चा थांबयतात. आनी आयच्या सांजावाच्या परबे दिसा आमी सगळ्यांक सांजावाची ह्या परबेची परबी दितात आनी सगळ्यांक म्हणटात विवा सांजाव. आनी पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.